So हे आता फाउंडर मेंबर्स हे तुकाराम मगे गँग ते डोनेशनरी गँग्स आता 7 जण फाउंडर मेंबर म्हणतो पूण केन्ना नांव सांगना तो म्हणटा लिपोयता आता 7 जण कोण ते गोंयकारांक कळपा जाय 7 जण फाउंडर मेंबर कोण ते आनी ते कित्या सोडून गेले आनी गोंयकारांक तें कळपा जाय कोणा बुडयले ते बीन विचाराय गोंयकारांक विचाराय स्पेशली तेंगे सपोर्टरांक तुमकां लागून येता हांव तुम दोळ धापून ते आजी उचो उजो करता न्हू तुमकां खबर ना ग्रावंड रियलिटी कितें ती हितूंतले टोटल 7 जाण सांगले 7 जाणां तूं कितू जाण उरले आनी कितू जाण गेले कित्या सोडून गेले कळपा जाय स्पेशली MLA कडेन विचाराय विरेश आहा ते कडेन तेका खबर आहा कोणा बुडयलो तो बीन हा देवा तुका फटोवपा जायना तुम लोकांक गोंयकारां पिश कोराय तुगे पयशे लुटपा लागून तेज बरोबर कितले जाण हाजरांनी सगळी टीम काबार जाला आख्खे गोंयभर जे कोणा जे कमेंट मारताय न्हू मुगे व्हिडिओचेर बिणू मातशे पासेस काडय सगळी गोंयभर आख्खें चयलो हांवें हाजी टीम आख्खी काबार जालो ते कोण ना ते कुत्रो देखून चोयना तुकारामा तेंकां जाय जाल्यार हे हांव भोंवन दाखयता गोंया आख्खे इच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी टीम काबार जालो आतां पयर इलेक्शनाक तेंकां 17,000 वोट पडले सावथ गोवा जे वोट फोडपा लागून बसलो न्हू ते रुपेटीन तितीन ते कॅन्डिडेट आहलो तो जाल्यार आजून पासून अंडरग्रावंड आहा ते पयलीं सांगलोलें हांवें आनी जे कोण म्हाका वळखना न्हू तांकां सांगता हांव तो तुकारामा तेंकां विरेशा तेंकां चॅलेंज दीन डिपॉझीट लॉस्ट केलें तेंगेलें सावथ गोवा MP इलेक्शनाक ही मुगे वळख तुमकां जाय जाल्यार 17,000 वोट्स पडलो तेंकां आं आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय सावथा 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी 17,000 वोट्स घेवन खंयची कॅन्डिडेट जिखोन हाडटले आं एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 1,000 तरी आहा तुमकां मागीर जिखतो कितको न्हू आं एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 25,000 प्लस आसता वोट्स चडशे मागीर तुमी 1,000 घेवन लेस देन 1,000 घेवन कितें कोतले हे तुकारामा सांगता लोकांक फटोवपा बंद कर तुवें 2022 ऑलरेडी लोकांक त्रासान उडयलाय हे वोट स्प्लिटींग बिजनेस तुगे बंद कर आनी तुका ऑलरेडी सांगलो तुका ओपन 1 to 1 यो आनी गोंयकारां सगळ्यांक कोण दिया आनी सांगूत तुमकां जे कोण कमेंट मारताय जे कोण आयडिया ना ग्रावंड रियलिटी चोयाय 17,000 वोट्स टोटल सावथ गोवाक आनी 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी तू लायक लेस देन 1,000 पर कॉन्स्टिट्युएन्सी एक दिवंक कॅन्डिडेट येवपा शकना आनी ही आतां चॅलेंज तुमकां एक दिवंक येवपाना तुमगे सावथाक तकल्यांत काण उडयाय आनी ते पिश्या कोण सोड्याय इमोशनलाचें कांय जायना उजो केलो आनी कितें युनिवर्सल पावर हें तें केलें म्हूण इलेक्शन जिखनाय फकत वोट फोडटाय तेगे बिजनेस तें तो तुकाराम आहा न्हू महाराष्ट्रान हाफ महाराष्ट्रीयन आहा तो तेगे बिजनेस तें वोट फोडपाचें आनी आपणागे सगळी बंदोबस्त करपाचें आख्खें तितून एक्सपर्ट आहा तो आजी सपोर्टरांक सांगता तुमकां आजून पासून थर्ड चॅलेंज जाता फर्स्ट चॅलेंज तेगेले सोर्स ऑफ इनकम दाखोवयाय तेका सांगाय सेकेंड तेगे पेरंट्साचे आनी ग्रँड पेरंट्साचे बर्थ सर्टिफिकेट आनी ती वर दाखोवपा लाय तेका आनी थर्ड हिचो ही फाउंडर मेंबर कितू जाण आहाय ते आनी कोण बुडयले कोणाक कित्या लागून सोडले सगळे जाय कळ्ळें आनी पिश्या भाशेन उजो केलो म्हूण चिकनाय हे गोंय सांबाळपा येयलें ना हे आपणागे डोनेशन ऑलरेडी स्कॅनर भोंवपा लागले फेसबुकार बीन स्कॅनर डोनेट करया म्हूण तेच कामां आयिल्ले रेवोल्युशनरी म्हणटाय ते पयशे घेवपा येयनाय रेवोल्युशन म्हणटा आपणाक हार्ड हें आसताय ते सारकें जे इंटेंशन आहाय ते आपणागे करपा दीस रात डोनेशन करताय डोनेशनरी गोवन्स हे उगडाय दोळे जे सपोर्टर आहाय ते नाजाल्यार गोंया येय म्हाका मेळ्ळें हांव दाखयता आख्खें गोंय भोंवोन तुमकां विचाराय ते तुकारामाक विचाराय मातशें गट्स घे विचाराय देव बरें करूं आसा येता